नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 कोकणी खबरो आणि हांव उर्वशी नाईक। विधानसभा वेंचणुकेत भाजपान तिकेट न्हयकारिल्ल्या रमेश तवडकरान आता दक्षिण गोंयची लोकसभा वेंचणूक लढोवपाचें थारायला। पूण हे जाहीर करतना ताणें भाजपाच्यो अक्षरशः तिस्त्यो वादऱ्यो केल्यात। 4 फुडाऱ्यांची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी अशा उतरांनी तिका हिणसायल्या। फकत मागासवर्गीयांक घेवन न्हय तर आख्खो बहुजन समाज विरुद्ध उच्चवर्णीय अशा एका झुजाचो कन्नो तवडकरान फुकला। 3 फावटी भाजपाचो आमदार आणि मंत्री जाल्ल्या तवडकरान अपक्ष म्हणून काणकोणच्यान वेंचणूक लढोवन फकत 7,500 मतां घेतली खरी, पूण ताका लागून भाजपाचो आमदार विजय पै खोताक फकत 8,400 मतां पडली। दोगांचे झगडे आणि तिसऱ्याचो लाभ तसो काँग्रेसीचो इजिदोर फेर्नांडीस फकत 10,600 मतां घेवन आमदार जालो। आता तवडकराच्या मुखावयली मोख म्हटल्यार लोकसभा वेंचणूक। ताच्या स्वताच्याच गांवडोंगरीच्या गांवांत कार्यकर्त्यांची सभा घेवन ताणें हो निर्णय आयतारा रातचो जाहीर केलो आणि तातूंत मुखेलपणान टार्गेट केलो तो दक्षिण गोंयचो भाजपाचो खासदार नरेंद्र सावयकाराक। हांव लोकसभेक रावतलो ताचे फाटलें कारणच अशें, म्हाका खबर आशिल्लें कार्यकर्तो खंयचोच कार्यकर्तो म्हाका स्वस्थ बसपाक दिवचो ना। आज अत्यंत एक मोठें बहुजन समाजा संदर्भात एक मोठें षडयंत्र आसा न्ही, त्या फाटल्यान एक काम करता इलेक्शन घेता। म्हाकाय आज लक्षांत येता की बीजेपी मध्ये निर्णय फक्त 4च जाण घेता। मागीर हांवें म्हणलें न्ही, सबंद पेपरांक सुद्दां हाजे आसा निर्णय जे आसा न्ही, मागीर एखादे कांय लोक जे आसा न्ही की आपली ती प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी कशी तेजे वापरता। म्हजी ती प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी सावथ गोंयचें पूर्ण राजकारण जें आसा न्ही, जे इतलें ज्या थराचेर वेल्लें आसा न्ही, ताका केवळ सावथ गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकर जबाबदार आसा। संदर्भात अशा क्रूप मेंटॅलिटी संदर्भात आसा न्ही की आदिवासी बांधवांनी किंवा बहुजन समाजा लोकांनी आमच्या अस्तित्वा खातीर जी आसा न्ही ही लढाई लढोवपाक जाय आणि त्या पूण अशें म्हणून तवडकार फकत तांच्या आपल्या मागासवर्गीयांच्या नेटार उठना, पुराय बहुजन समाजाक तो आपले वटेन ओडपाक सोदता आणि ताका लागून ताणें भाजपान बहुजन समाजाच्या फुडाऱ्यांक कशें सोंपयलें हाची वळेरीच दिवपाक सुरवात केल्या। म्हटल्यार आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक धरून राजेंद्र आल्लेकार, दयानंद माद्रेकार, दिलीप परुळेकर, दामू नायकाक लेगीत। आयकात तो कितें म्हणटा तो। विचारमंथन केल्लें लक्षांत येता एक मोठें षडयंत्र आसा न्ही की लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या फाटल्यान जे आसा न्ही जे कांय लोकांनी रचलें आणि ताका डाव आसा ताका धरलें। कांय लोकांनी अशा तरेचें षडयंत्र रचलें की मायकल लोबोक लावन तो शेजारी मतदारसंघ न्ही, मागीर कुंपणच शेत खाता म्हणटात की आमचोच मनीस आमचेर लावन जो आसा न्ही की ताका कशें बाजूक काडचें हें षडयंत्र रचलें आनी तातूंतल्यान दयानंद मांद्रेकर बहुजन समाजाचो मनीस ताकाय सोंपयलें। ताचो दिलीप परुळेकर सुद्दां अत्यंत प्रामाणीक कार्यकर्तो, ताकाय जो डिफीट केलो आसा न्ही तो षडयंत्रान डिफीट केलो। सुभाष फळदेसाय सांगतालो की काणकोण मतदारसंघाक जर रमेश तवडकर तिकेट दिली ना जर जाय जाल्यार आपल्या नेमकी हार जातलीच असो तो आग्रह सांगतालो। कांय लोकांक नसाय जावपाक लागली की दामू नायका सारको एखादा भंडारी समाजाचो बहुजन समाजाचो मनीस की ताणें मुख्यमंत्री जावपाची स्वप्नां पळोवप म्हणून कांय लोकांनी अशें षडयंत्र रचून जे आसा न्ही ताजोय काटा काडलो आसा हें आमी पळयता। केवळ एसटी समाज म्हणूनच न्ही, मग कांय लोकांक स्वप्न पडटालीं की आमी 28 शिकतले 30 शिकतले, मागीर एखादो एक मोठो अहंकार आसतलो आणि त्यामुळे अशे बाकी कितें केलें जे आसा न्ही 1 3 4 5 जाण गेले म्हणून जे आसा न्ही खंय फरक पडटा आनी तातूंत अशे तरेचें स्वप्न पळयताले की मुख्यमंत्री जावपाचें स्वप्न पळयताले, कांय तर मुख्यमंत्री जावपाचें स्वप्न पळयताले आनी त्यामुळे अशा तरेच्या बहुजन समाजाच्या लोकांची छाटप जे आसा न्ही अशा तरेचें एक मोठें षडयंत्र आसा न्ही कांय लोकांनी रचलें। जो बहुजन समाजा संदर्भात अशा ज्यो गोष्टी जे करता त्यो कदापि आमी हाजे फुडें सहन करून घेवचे ना। वो निर्णय जो आसा न्ही की आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी घेतलेलो आसा आनी ताका तोडीस उत्तर दिवपाक जाय। गांव डोंगरेच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकर। ही भोवणी सगळ्या तरणाट्यां खातीर उर्बादिणी आसा, फकत बायलां खातीर न्हय तर बायल आनी दादले दोगांय खातीर। 17.1 मीटर स्लूप INSV तारिणी घेऊन
स बायलांची टीम पृथ्वेक भोवताडो मारपाक गेल्ली. तांकां येवकार दिवपाक सगळे जमिल्ले. तेन्ना संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन उलयताली. I feel very honored and I feel humbled by the great achievement of these 6 wonderful states. And I feel it's not just for the women of this country. The women of this country have shown it's possible for youngsters, if they want to do something, that they can indeed do it. So I would want to lift the whole motivation argument, not just confine it to the ladies of this country, but for all youngsters. Be ready to face the challenges. Show the commitment, the grit, the dedication. INSV तारिणीची स्किपर जमिल्ल्या लोकांकडे विश्वासान उलयली. पळयात ती कितें म्हणटा ती. After having encircled the globe across oceans known to have no laws and no gods, and finally returning to our motherland, after having spent 194 days at sea, it only reminds me of a poem by Rudyard Kipling, which I kept repeating to myself right since I joined the academy days. And it essentially summarizes the takeaways that we have got from this voyage. If you can wait and not be tired of waiting, if you can trust yourself when all men doubt you, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's there in it. Now tell me, what from this whole experience, what exactly you've got, what exactly one thing that will remain with you throughout your life? The something that will remain with me throughout my life is me. It's the journey of discovery of my own self. So I think that is what is going to be with me all the while. When you're out there at sea with the elements, with just the elements, you just realize how insignificant you are in front of those elements, and you get a different perception of your own self. So I think that I found myself as a different person when I was out there. So that will remain with me forever. I'm in front of Tarini. It has just landed in Goa at the Varayan jetty after circumventing the globe. This all-girl team has travelled for 194 days. It has travelled almost 22,000 nautical miles, touched almost every part of the globe. They have braved the winds, they have braved the cold, and now they are here. This all-woman crew has travelled. It has braved ice, heat, cold, cyclonic weathers, even some misfortunes on the way. This is Glenn Costa for Goa 365 at Vere. मायनिंग परत सुरू करपाक सेजाचे कामगार संघटनेन सरकाराक 1 म्हयन्याचो वेळ दिला आणि तशें केलें ना जाल्यार 1 जुलयाक सावन उपोशणाक बसपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. पळोवया हाचेर अदीक म्हायती. हो प्रस्न सोडोवपाक सरकार कांयच करिना अशें संघटनेचो सचिव किशोर लोकरे म्हणटा. 25 तारखे सावन ते दिवचलच्या बस स्टँडा कडेन निशेध करतले. आयकात तांचें म्हणणें. मायनी ज्यो स्टार्ट बंद जाल्यो पळय सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी नंतर ते आज पर्यंत सरकारान कांयच करूंक ना. फक्त सरकार आमकां आश्वासनां दीत रावलो आनी हेवटेन तर कंपनी कामगारांक खाली करीत आहा, तेजेरूय कांय एक्शन घेयना सरकार. सो तेका लागून आमी हंगर स्ट्रायक चेंज हें करपाची केल्ल्या 25 तारखेच्यान आमी बसतले उपोशणां. आनी हेजे नंतरूच जर सरकार जर आयकना तर आमी 30 जून ही सरकाराक आमी हें दिता डेडलायन. हेज्या पयलीं सरकारान प्रयत्न हो इशू सॉल्व करपाचो मायनिंगाचो, नाजाल्यार आमी 1 जुलयाच्यान आमी उपोशणांक बसतले सगळे कामगार बिचोलचे. हे सरकारान हेजी नोंद घेवची आनी बेगीतल्या बेगीन आमच्या भविश्याचो विचार करून बेगीतल्या बेगीन गोंयच्यो मायनी चालू करच्यो. दिवचलच्यान खबराकार महेश गोवेकार. घेवया एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मॉन्सून सुरू जाता म्हणसर गोंय सरकारान 62 दीस नुस्तेमारी बंदी खरपणान लागू करपाक जाय अशें ट्रॉलर्स आशिल्ले नुस्तेकार म्हणटात. शेजारच्या राज्यांतल्यान येवन गोंयांतल्या दर्यांनी नुस्तेमारी करतात तांकां अधिकाऱ्यांनी आडायले नात जाल्यार ते तांच्यो बोटी घेवन दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वतले अशें वास्कोच्या नुस्तेकारांनी शिटकायलां. नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकार वास्को शारांत गेल्लो तेन्ना वास्को खारेवाड्यावेले नुस्तेकार ताका मेळ्ळे. मंत्र्यांक तांची मागणी मान्य आसा, मात तांचे कडेन चड साधन सुविधा नात
आनी कर्मचारी कमी आशिल्ल्यान तांकां नेम मोडपाक धरपाक आडखळी येतात अशें ताणें सांगलें. No, we'll discuss and solve the issue. There is no problem at all. What like steps we'll take up because the fishing ban period is starting very soon. So to have. तो ऑलरेडी नोटिफाय झाला म्हणतात. किती नोटिफाय झाला? Period. No, period notified झालं, but they have said that violation take place. So how department is geared up to tackle that violation because every year they have been complaining. We'll call them personally and we'll handle it. कशें आता की आमचे कडेन प्रॉपर बोटी बिटी धरून हाडपाच्यो तश्यो बोटी ना, परत आमचे कडेन प्रॉपर बसून ना. हें चलयता पळय तो एक आसलो तोय आमचो रिटायर जाला. आमी मागयले सगळे हें जॉब जाय म्हणून आमी लोकांक ते बसून जाय म्हणून मागयले, पण आजून आमकां बसून मेळना. तुमचे कडेन कोण आहा आमी सांगा. पोन्यावाचेर ते पर्सीन नेट जे पर्सीन नेट आनी ट्रॉलिंग नेट हायकोर्टान बंद केला आनी मोनोफिलामेंट टॉयन हायकोर्ट ऑर्डर प्रमाणे बंद केला. ड्युरींग बॅन पिरियड हे पोन्यावाचेर घालता आनी वयता आनी ते ब्रिडींग फीश पळय आसा ती डिस्ट्रॉय करता. डबल मोटर हे मेन रिजन आमकां कॅचीस रिड्यूस जावपाचे तेजेर घालता. ताका लागून कॅचीस रिड्यूस ताका लागून मेन रिजन बॅन पिरियड दवरला. हे 2 म्हयने कोणाच्यान मेकनायज फिशींग करूं जायना. पर्सिनींग नेट ट्रॉलिंग नेट आनी मोनोफिलामेंट टॉयन हे पोन्यो आसूं कितें आपण ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा आनी पोन्यावाचेर घालतना वयता. हे ट्रेडिशनल न्हू. ट्रेडिशनल आमची रांपोण हेडेरसून ओडटा ती. ट्रेडिशनल आमचे माग ट्रेडिशनल आमचे वागेर पागकार हे तीग जाण ट्रेडिशनल. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. सोमारा आदलो प्रधानमंत्री सर्गेस्त राजीव गांधीची 27वी पुण्यतिथी राज्यभर मनयल्ली. भारतात हो दीस आतंकवाद 8 दीस म्हणूनय पाळटात. 21 मे 1991 ह्या दिसा प्रधानमंत्री राजीव गांधीचो खून जाल्लो. सोमारा काँग्रेस पक्षान तांकां आर्गां ओपली आनी तांणी काँग्रेस पक्षा खातीर केल्ल्या वावराची तोखणाय केली. आतंकवादा आड झुजपा पासत काँग्रेस फुडाऱ्यांनी ह्या वेळार सोपूत घेतिल्लो. 34 लेजिस्लेशन्स इम्पॉर्टंट लेजिस्लेशन ताणें आपल्या कारकिर्दींत पार्लमेंटाक उडयली. आज ती लेजिस्लेशन सांगपाचो वेळ न्ही, पूण एक गोश्टी कडेन हांव उल्लेख करपाक सोदतां की पंचायत राज आनी म्युनिसिपालिटी बॉडीज हातूंत घटनेक स्थान मेळचें म्हणून ताणें भयंकर प्रयत्न केल्ले. तो सगळे कडेन भोंवलो. म्युनिसिपालिटी कावन्सिलरां मेळ्ळो, पंचायत मेंबरां मेळ्ळो, जिल्हा पंचायत मेंबरां मेळ्ळो आनी तुमचे विचार कितें हें जाणून घेतलें आनी मागीर बील तयार केलें. पूण दुर्दैवान तें बील पार्लमेंटाक इंट्रोड्यूस जावचे पयलीं राजीव गांधी सोंपलो. ताणें खुबश्यो नवीन गजाली हाडल्यो ज्यो ओपोजिशन पार्टीन क्रिटिसायजूय केल्यो. म्हणजे जेन्ना ताणें 21 वयल्यान 18 वर्साच्या भुरग्याक अधिकार दिवपाचें चिंतलें की 18 वर्सांचो भुरगो जर वचून आमच्या मिलिटरीन रावपाक शकता, आर्मीन रावपाक शकता, नेवीन रावपाक शकता, बिझनस चलोवपाक शकता, जाल्यार ताका देशाचो लिडर्स इलेक्ट करपाचो रायट कित्याक न्ही. कारण ताका विचार तो करपाक शकता. तेन्ना 18 वर्साच्या पिरायेक मतदान हाडलें. खूब लोकांनी ताचो विरोध केलो, पण आयज देश हो तरणाटे घेवन मुखार वयता. तरी आसतना आयज म्हाका दिसता सगळे देश ताका याद करतात. आमी एक नव्या पावला कडेन पर्वा कडेन आमी मुखार वचत आसात आनी तेजें फावंडेशन आमचे सर्वीस नेते राजीव बाबान ह्या हितून घातलेले. त्या दिसा तेची आमी सगळ्यांची याद करतात. आतां आयटी म्हणटाना सुद्दां हें सुद्दां नेटवर्क कोणी हाडलें हें भारताक हाडपाचें श्रेय तेणी हें केल्लें आसा. आयज ते सगळे सोशल मिडिया जावं बाकी सगळें आसा, पूण तेणी तेंचे विचारान सुरवात केल्ली. जे प्रायम मिनिस्टर जेन्ना आसतात तेंचें कार्य अशें आसपाक जाय जेंचे डिसिजनांतल्यान जनतेक भारताचे जनतेक कितें तेजे उपरांत मेळपा जाय. फक्त भाशणां मेळ्ळी, बरी मिमिक्री केली, बरो हें जालें, बरी ताळी मारले, इतलें कांय जायना. ताळ्यांनी पोट भरना, तर बरी डिसिजनांनी पोट भरता म्हणटा अशें. आनी तसलीं डिसिजनां आमच्या स्वर्गीत राजीव गांधीन घेतली आसात. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. जे तरणाटे कसल्याय कारणाक लागून बेजारलात तांचे आड झगडपाक सगळ्या तरणाट्यांनी काँग्रेसीत भितर सरपाक जाय अशें गोंयचो नवो काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा. सोमारा पोरणे गोंयचो आदलो सरपंच विशाल वळवयकार आनी ताचे कुमार जिवेचे सांगाती काँग्रेसीत भितर सरले. पोर जाल्ले विधानसभेचे वेंचणुकेत विशालान अपक्ष उमेदवार म्हूण वेंचणूक लडयल्ली. आयज राहुल गांधीन
च्या विचारान जे यंगस्टरांक फुडें येवन नवे नवे प्लॅटफॉर्म दिता ह्या विचारान हांव बहुत प्रभावीत जालो आनी हांवें चिंतलें की वेळ काडचो ना हांव माझे कार्य फुडें आसा ते काँग्रेस पक्षाक योगदान दितलो. तशेंच जे आदले काँग्रेसवाले काँग्रेसी कडल्यान पयस गेल्यात तांणी काँग्रेसीत परत येवन काँग्रेस घटमूट करपाक जाय अशें गिरीश म्हणटा. आमी एक वेगळो विचार घेवन लोकां मुखार वयतात आनी ते करता आसतना खुबश्या तरणाट्या लोकांची साथची गरज आसा. हांव ह्या वेळार सगळ्या गोंयच्या तरणाट्यांक उलो मारपाक सोदतां की तुमी काँग्रेस पक्षान एक संदी दिल्या त्या संदीचो फायदो घेवन मुखार सरात. यूथ काँग्रेसची मेंबरशीप चालू आसा. जे 35 सकल आसा तेणी यूथ काँग्रेसची मेंबरशीप करची. आयज प्रचंड फ्रस्ट्रेशन गोंयच्या तरणाट्यां भितर येता आनी तें फ्रस्ट्रेशन तर उक्तें हाडटले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां आनी तरणाट्यांची ह्या पार्टीन गरज आसा. तशेंच आमी उलो मारला की आमचे पयलींचे काँग्रेसमॅन खुबशे मतदारसंघांत जे सायडीक आसात तेणी आमच्या मेन प्रवाहान येवचे. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पावस लागीं पावत आयला मात वीज खातें धरून चडशा सरकारी खात्यांनी पावसा पयलींची कामां सुरू करूंकूच ना अशी कागाळ नावेलेच्या थळाव्यांनी केल्या. मार्चाच्या निमण्या सप्तकात ही कामां सुरू करची म्हूण पंचायतीन तांकां निवेदन दिल्लें अशें ते म्हणटात. ज्या झाडांक लागून लायटीच्यो वायरी तुटपाची वा हेर कितें लुकसाण जावपाची शक्यताय आसता त्या झाडांच्यो खांदयो मारून उडोवप वीज खात्याची जापसालदारकी अशें नावेलीचो उपसरपंच पावल परेरा म्हणटा. ही कामां करूंक नाशिल्ल्यान गिमांत लेगीत कितलेशेच फावट लायट वता अशें ताणें सांगलें. जी झाडां वायरांचेर येयलो आहा म्हणटरी ती डिपार्टमेंटान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कशे भशेन कातरपाक जाय. कित्याक जी झाडां तेंकून कांय फावटी लायन तुटपाक शकता, पोल डॅमेज जावपाक शकता, लॉस टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. सो दुसरे वाटेन लोकांकूय लायटी आसना 2-4 दीस देखून. इन द मंथ ऑफ मार्च आमी रेजोल्युशन धाडलें तांकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक प्री मान्सून वर्क तुमचो चालू करा म्हणून. ताकाच न्हू इवन आमी नॅशनल हायवेजान धाडले, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान धाडले, रोड्सान धाडले, गटर बी निवड करा म्हणून. सो प्री मान्सून वर्क स्टार्ट जाता इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ मार्च. सो हे लास्ट मुमेंट रावता आनी ते मागीर कामूय जायना. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. रेईस मागूस पंचायतीच्या सचिवान बेकायदेशीर रितीन घर नंबर आनी घर सारके करपाक परवानो दिला म्हूण राजेश दाबोळकरान कागाळ केल्ली. ताका लागून वेरेच्या ब्लॉक विभाग अधिकारी कृष्णकांत पंगमान सुवातेची पळोवणी केल्ली. हांगा घर सारके करूंक ना तर ते परत बांदला असो आरोप हे कागाळींत केल्लो. पंचायतीन घर बांदपाक परवानो दिला तो पुराय बेकायदेशीर असो आरोप ही कागाळ करता. परवानो मेळोवपाक फटीची कागदपत्रां दिल्यात असोय आरोप तांणी केला. हे बांदकाम मांडवी न्हंयचे देगेर आसा आनी भरतेच्या 100 मिटरा भितर आसा अशें तांणी म्हटलां. There were instructions from Director of Panchayat to carry out inspection, and we have done the inspection. We have taken the measurements, and then we'll submit a report to the Director of Panchayat for further necessary action based on our observations at the site. डायरेक्टर सबमिट केल्या उपरांत हांव तो रिपोर्ट घेवन म्हाका एकूच ऑप्शन आसा, हायकोर्टाक एप्रोच जावपाचें आतां. कित्याक म्हाका हांगाच्या ऑथॉरिटीचेर विश्वास कसोच ना. हे टोटली इनलिगल. फ्रॉड डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करून हेंच्या लायसनां घेतल्या. म्हाजे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसा. वॅकंट प्लॉटाक हेंच्यांनी रिकन्स्ट्रक्शनाक लायसन दिलें खंयच्या बेजार तेंकांच खबर आसता. हांव म्हणटा डायरेक्टरान इमिजिएटली ह्या प्रोजेक्टाक स्टॉप ऑर्डर काडची पयली सुरवाती. वेरेच्यान खबराकार संदीप कामुलकार. नवी जागोर समिती घडोवपाक जाय अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा. तशेंच गोंयांत ताका जागोर कला महोत्सव संघटना तयार करपाक जाय. पळोवया हाचेर अदीक म्हायती. वीस तारखेर धोणसेच्या विठोबा मारुती देवळात जागोर जाल्लो. शेकड्यांनी लोक हाका हाजीर आशिल्ले. रातभर जागोवप आनी देवाक खोरावप जागराचो हेत आसता. जागरा निमतान थळाव्यांनी साबार कला सादर केल्ल्यो. पळयात जागराचे हे व्हिडिओ. वार्षिक जागरोत्सव आज सुरू जाता. ह्या जागरोत्सवाक हो एक लोककला प्रकार जावन आसा जे
शेतां बाठां मळे नंतर एक मनोरंजन आणि जे समाजा भितर जागृती जावपाक जाय त्या संदर्भात आमच्या पूर्वजांनी एक लोकगितां आणि त्याच बरोबर आपले मनोरंजन करपा खातीर जे बोल आशिल्ले जी लय आशिल्ली ही आज पूर्वजांची परंपरा आज मुखार आमी भुरगे व्हरतात. ताका एक धार्मीक एक हें आसा की खंय तरी आमचे जे शिमो बांदप आसता किंवा खंय तरी पयलो एक नैसर्ग आसता त्या नैसर्गाक आमी पुजा करताले आणि तसोच हो एक भाग आज जागृतोत्सवाच्या निमित्तान हांगा आमी मनयतात. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.